नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आत पळया आयचे खबरो। कारवारच्या किन्नरात अतिवृष्टीन घर कोसळिल्ल्या जलेश राणेक न्याय कोण दितलो? कारवार सध्या जिल्ह्यात पावसान अक्षरशः धुमाकूळ घातला। वादळ वारो येऊन बरेच कडेन घरा कोसळून पडिल्ली घटना घडलात। प्रशासनान अतिवृष्टीन जाल्ल्या दुर्घटने जाग्यार सार्वजनिकांक कसली जीवहानी जावं नये म्हूण तेमकां वाचोवचे दृश्टीन गंजी केंद्रां स्थलांतर करची व्यवस्था संबंधित ग्रामपंचायत पीडीओक आणि अध्यक्षाक दिल्ली आसा। जाल्यार देव दिता आणि पुजारी दिना अशी खबर कारवारच्या किन्नरात घडला। 2 दिवसां पयले कारवारच्या किन्नर ग्रामपंचायत व्याप्तीत जयेश मनोहर राणे हेमगेल्या वास्तव्याच्या घराचे वणटिपण भागशा कोसळला। संपूर्ण घर कोसळच्या परिस्थितीत आसा। जाल्यार या घरातल्या सदस्याक गंजी केंद्रात स्थलांतर केले आणि 2 दिवसांत तेमकां आणि तुमकां जास्त दिवस गंजी केंद्रात दवरू शकना म्हूण तुम्ही दुसरे कडेन खंय तरी रावा म्हूण सूचना दिवन अमानवीय रितीन वागिल्ली घटना घडला अशे जयेश राणे हेमी माध्यमाकडे आरोप केला। आमी रावच्या घराचे खूप प्रमाणात वणटी पडिल्ल्यान बाकीचे घर केन्ना कोसळून पडची शक्यता आसा। अशी घरात रावचे वाचून आपल्याक दुसरो उपाय ना, कारण आपूण आई बाब ना आशिल्लो अनाथ। सरकारान आपल्याक आर्थिक मदत करची अशी तो प्रसार माध्यमा मार्फत विनंती करता। घर कोसळिल्ली बातमी आपूण संबंधित किन्नर ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षाक दिल्ली जाल्यार मानवीयता म्हूण अध्यक्ष सदस्य आपल्याला चौकशे कोणूच येयली ना अशे जयेश आरोप करता। शानभोग घेवन पळोवन गेले, परत काहीच फुडली प्रक्रिया जाली ना अशें तो म्हणटा। चॅनला मार्फत या घटनेची दुसरी बाजू म्हूण किन्नर शानभोग हेमकां संपर्क केल्यार तेमी इतलेंच सांगले की जयेश हेमगेली फायल वयर धाडला म्हूण आणि संपर्क कट केलो। ग्रामपंचायत अध्यक्ष प्रिया गुंगी हेमकां संपर्क केल्यार तेमी सांगले की या बाबतीत आपल्याक काहीच खबर ना, घर पडील खबर तुमगेल्या तोंडान आयकता अशें तेमी म्हणले। नंतर किन्नर ग्रामपंचायत पीडीओक संपर्क केलो तेन्ना पीडीओ हेमी सांगले की या बाबतीत आपल्याक काहीच खबर ना, आपल्याक 2 कडेन चार्ज आसा। तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्या विचार सांगता म्हूण चौकशी करून पीडीओन माहिती दिली की जयेश मनोहर राणे हेमगेले वास्तव्याचे घर भागशा कोसळ्ळा खरे। तेजी परिहाराची सगळी कागदपत्रां तयार जालात। तेमकां सरकारी नियमा प्रमाणे अतिवृष्टीन जाल्ल्या नुकसानीचे आर्थिक सहाय मेळटले अशें पीडीओन माहिती दिली। जाल्यार ग्रामपंचायत व्याप्तीत घर कोसळून 2-2 दिवस जाले तरी ही खबर पीडीओक आणि अध्यक्षाक कळना म्हटल्यार गांवची परिस्थिती कशी उरतली आणि पुढे अभिवृद्धी गांवची कशी जातली अशें सार्वजनिक विचार करतात। पळया जयेशाक न्याय केन्ना आणि कोण दितलो हेजेर लोकांचें लक्ष आसा। हांव जयेश मनोहर राणे चौकेवाडा किन्नर। मागीर 19/7 ह्या म्हयन्याक घर पडला। पण घेवन पीडीओ तहसीलदार घेवन गेले आणि म्हाका रिपोर्ट करून घेवन गेले तेमी आणि आमी वयर धाड दिता म्हणल्यार तूं ह्या घरा रबनाका, ह्या घरा रबचें ना। तर जाल्यार मॅडम हांव करबू म्हणटकीर मॅडमान म्हाका सांग की गंजी केंद्र आमगेले किन्नर गुडू कसो घेवन केल्लो आसा तो तूं रोबू। हांव मॅडम म्हणलो आनी हांव वचून एंट्री दिवन रबलो। जाल्यार तशेंच म्हाका 2 दिसान गंजी केंद्राच्यान आमी गंजी केंद्र बंद करता म्हणून म्हाका कांय सांगना, जावं कोणी मेंबरान बी येवन फोन केलो ना, कसले म्हाका कोणी कसले केल्ले ना अजून पर्यंत। आनी हांव ह्या घरा पडिल्ल्याच रिटर्न येवन ह्या घरा वचून आसा। आतां मागीर जबाबदार कोण घेता काय घेता म्हाका कळना। मागीर आवय बापूय कोण ना, असली आज मागीर परिस्थिती जाला। आनी हांव तर तहसीलदारा कडेन गेला, तहसीलदार म्हणटा आमी कर्ज केले, तुगेले फायल वयर धाड दिला, ती वयर खंय धाड दिला, अमेरिका धाड दिला काय खंय दिला म्हाका कांय खबर ना। आतां मागेले जिवनाचें एक हें आसा, म्हाका आवय बापूय कोण ना। आतां हांव ह्या घरा भितर रावचो काय कितें मागीर बी विचारात तुमगे गव्हर्मेंटाक कसले आसा स्किमाक कसले मेळचे आसा, जावं एक कितें तरी म्हाका खावच्या साठी ह्या साठी कितें मेळटलें काय म्हणून तुमचे कडेन एक हांव व्हिडिओ करची आसा। तशेंच हें मागीर घर मंगला मनोहर राणे मागीर घर हें मागीर घर आज अशें जाल्लें आसा की म्हटल्यार खबर हांव आज पावसा रस्ते आसा हांगा फाटल्यान दोंगर आसा आनी तशें तें मागीर आज घर पडिल्लें आसा। हें मागीर घर तरी हांवें ते 2 कपाट कोणाक ती घेवन सायडीन घेवन दवरिल्लें आसा। आज ही मागीर घरा परिस्थिती अशी जाल्ली आसा कित्याक हें मागीर आज घर हेतून मेंबर जावं कोणी कसले कोण म्हाका चौकशी येयले ना, असली परिस्थितीक आज हांव घरा रुपती आसा। जाल्यार बी मागीर कोणी ना तशें म्हण हांवें एक हे सांगिल्लो हेतू पर्यंत मागीर कोणी चौकशी करचे ना। आनी हांव रात्र दीस ह्या घरांदार पावसाक एकटोच
जावं सायडीन घरा कोण लोक ना असली परिस्थिती मागीर आज जाल्ली आसा तेची बद्दल कितें तरी गव्हर्मेंटाक मागीर ताचेर कितें करचें उरत ताबडतोब करया म्हणून नाजाल्यार मागीर ह्याच घराक एक मरण जातलें जावं कितें तरी जातलें अशें म्हाका दिसता कित्याक म्हळ्यार म्हाका अजुनूय कोणी पंचायतीच्यान जावं कोणी कसल्यान रिटर्न येवन सांगिल्लें ना. मुंडगोडच्या मळगी डेम्याक आमदार हेब्बार हेमी केली गंगा पुजा. मुंडगोड मान्य आमदार शिवराम हेब्बार हेमी आज मळगीच्या धर्मा डेमाच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान क्षमतेपेक्षा थोडे कमी आसा म्हण वर्ष पद्धती प्रमाणे भरिल्ल्या या डेमाक गंगा पुजा करून नाल्ल फुलां फळाचो मान अर्पण करून लोकांल्या सुरक्षतेच्या दृश्टीन कसलेच अनाहूत जावूं जायना म्हूण देवा कडेन मागून सगळें व्यवस्थीत जावं म्हूण मागून घेतले. ह्या वेळार आमदार श्रीनिवास माने, ग्रामपंचायत सदस्य, स्थानिक प्रमुख, ग्रामस्थ हाजर आशिल्ले अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां. अंकोला शिरूर दुर्घटनेत स्थानिक मृताल्या कुटुंबाक आमदार भीमण्णा नायक हेमी केली आर्थिक मदत. कारवार अंकोला शिरूर दुर्घटना स्थळार शिरसी सिद्धापूर क्षेत्राचे आमदार भीमण्णा नायक हेमी भेट दिवन परीक्षण केले. या दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या जगन्नाथ नायक हेमगेल्या घराक भेट दिवन मृताल्या कुटुंबाक 50,000 रुपयाची आर्थिक मदत दिवन मानवीयता दाखयली. तसेच मृत लक्ष्मण नायक हेमगेल्या कुटुंबाक 10,000 रुपयाची आर्थिक मदत सहाय्य केले. नंतर सगडगेरी ग्रामाक भेट दिवन मृत सन्नी गौडा हेमगेल्या कुटुंबाक सहाय धन दिवन कुटुंबाक सांत्वन केले. या वेळार माजी आमदार के.एच. गौडा, विनोद नायक, पुरुषोत्तम नायक, बेडी नायक, सुरेश एस नायक, असल गद्दे तसेच नामधारी समाजाचे प्रमुख हाजर आशिल्ले अशे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮತ್ತು 88 ಪಂಪ್ ತರ್ತಾರೆ ಸೈಜ್ ಅದೇ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಹಾಕಿ ಕೈ ಬಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಲ್ದ ಮರ ಮತ್ತು ತಗುಡು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಸುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಲ್ಪಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ನೀರಿನ ಸುಳತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. होन्नावरच्या गिरसप्पा डॅमाचे अतिरिक्त उदक शरावती न्हंयेत सोडला. होन्नावर तालुक्याच्या गिरसप्पा डॅमाच्या शरावती न्हंयेत पहिल्या टप्प्यात 6,000 क्युसेक्स उदक भायर सोडला. पण सुरक्षतेच्या दृष्टीन हे उदक सोडताना एक प्रकारचे प्रेक्षणीय दृश्य पळयतले मन आकर्षित जाताले अशें कळून येयला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.